इतिहास. सावलू पवित्र सोबेक धुमाळो दिता. चॅप्टर 8. तेन्ना जेरुजाल्यांत आसलोले पवित्र सोबेचेर आड एक व्हड पिडापीड सुरू जाली आनी सगळीं दोन मात भायर रावन जुडेयाचे आनी सामारियेचे भोंवतणच्या गांवांनी शिंपडलीं. भक्तिवंत मनशांनी इस्तेवाक निखी पिलो आनी ताचे पासत मोठो इलाप केलो. पवित्र सोबेचें निसणटण करूंक सावलू वावुरतालो. घरांत भितर सरून दादल्यांक तशें बायलांक भायर काडून तो भोंडखणींत घालतालो. सामारियेंत शुभ वर्तमानाची परगटणी. पूण शिंपडलोलीं तीं जोळीं मोळीं शुभ वर्तमान परगटीत गेलीं. असो फिलीप सामारियाच्या एका नगरांत गेलो आनी तांचे मोदें क्रिस्ताक परगट केलो. ताच्या विजमितांची खबर आयकून वो आपणे खाशा तीं पळयलीं देखून सगळ्या लोकांक फिलीप परगटतालो तो संदेश एका मनान मानून घेतलो. जायत्या देंवसार बसलोल्या थावन मेल्ले आत्मे बोब मारून भायर सरताले आनी पुस्कळ आर जाल्लीं आनी थोंटीं बोरीं जातालीं. हाका लागून त्या नगरांत व्हड खुशालकाय वसताली. त्याच नगरांत सिमावन नांवाचो एक मनीस रावतालो आनी घाडीपणान करून सामारियेकार लोकांक भुलयतालो. तो आपुणूच व्हड म्हूण दाखोवन उलयतालो. सगळीं व्हडां तशीं ल्हानां ताचें चिंतान आयकतालीं आनी म्हणटालीं, देवाची श्रेश्ठ पदवी म्हणटात तोच. तीं ताका चिंतान आयकतालीं कित्याक जायतो काळ ठावन आपले गाडी विद्येन तो तांकां भुलयतालो. पूण फिलिपान देवाच्या राज्याचें आनी जेजू क्रिस्ताच्या नांवाचें शुभ वर्तमान परगटलें तेन्ना दादल्यांनी तशें बायलांनी भावार्थ धरलो आनी पवित्र स्नान घेतलें. सिमावानूय भावार्थ धरलो आनी पवित्र स्नान घेतल्या उपरांत तो फिलिपाची पाट सोडिनासलो. खुणां आनी व्हडलीं विजमितां जालीं तीं पळयोवन तो अजाप जालो. सामारियेच्या लोकांन देवाचें उतर मानून घेतलें म्हूण जेरुजाल्यांत आसलोल्या धर्मदुतांनी आयकलें आनी पेद्रूक आनी जुवांवाक तांचेशीं धाडले. थंय देवून पावल्या उपरांत भावार्थ्यांक पवित्र आत्मो मेळूं म्हूण तांणी मागणें केलें. कारण तांचे मदल्या एकल्याचेर पर्यान पवित्र आत्मो अजून देवूंक नासलो. तांकां फकत सोम्या जेजूच्या नांवान पवित्र स्नान दिलें. तेन्ना पेद्रून आनी जुवांवान तांचेर हात दवरले आनी तांणी पवित्र आत्मो घेतलो. धर्मदुतांचे हात दवरणे वरवीं तांकां पवित्र आत्मो मेळ्ळो म्हूण सिमावान पळयलें तेन्ना पेद्रूक आनी जुवांवाक ताणें पयशे दिले आनी म्हणलें, ज्या कोणांचेर हांव हात दवरीन तांकां पवित्र आत्मो मेळचो म्हूण म्हाकाय असली पदवी दियात. पूण पेद्रून ताका जबाब दिलो, तुका आनी तुज्या पयशांक उजो लाय. कित्याक देवान फुंक्या दिल्लें दान पयशांनी विकतें घेवंक जाता म्हूण तूं समजलोय. ह्या देण्यान तुका भाग ना, वांटो ना, कित्याक देवा मुखार तुजें मन सरळ न्हय. तुज्या खोटेपणाक पाट कर आनी तुज्या मनान जें कितें तुवें चिंतलांय ताचें सोम्या लागीं भोगसणें माग. कोडू पिंताचें वीख तुवें घेतलांय आनी पातकाचो गुलाम तूं जालाय म्हूण हांव पळयतां. सिमावान जबाब दिवन म्हणलें, तुमी सांगलां तांतलें कांय म्हजेर येयना जावंक म्हजे पासत सोम्या लागीं मागात. आपली गोवायकी दिल्या उपरांत आनी सोम्याचो संदेश परगट करतोच ते परतून जेरुजाल्याक गेले आनी सामारियेकारांच्या जायत्या घरांनी तांणी शुभ वर्तमान परगटलें. फिलीप आनी इथिओपियेकार अधिकारी. तेन्ना सर्वेस्पराच्या दुतान फिलिपाक उलोवन म्हणलें, ऊठ आनी दोखिनेक जेरुजाल्या थावन गाजा देंवून वेता त्या मार्गान वच. ह्या मार्गान आतां कोण वचना.
म्हणटच तो उठून आपले वाटेक लागलो. अवचितूच ताका एक इथिओपियेकार दिश्टी पडलो. हो एक इजडो आनी इथिओपियेच्या कांदाकेच्या व राणयेच्या आख्ख्या भांदाराचो अधिकारी आसलो. तो देवाक भोजूंक जेरुजल्याक गेल्लो आनी आपले गाडयेर बसून तो घरा पोत्ततालो. वाटेर इजायास प्रवाद्याचें पुस्तक तो वाचतालो. आत्म्यान फिलिपाक म्हणलें, वच आनी गाडी लागीं सर. फिलीप धांवलो आनी तो इथिओपियेकार इजायास प्रवाद्याचें पुस्तक वाचता तें आयकून ताणें विचारलें, तूं वाचताय तें समजताय तूं? ताणें स्फोर्तिपाल केलो, म्हाका समजणी दिवंक कोण ना जाल्यार म्हज्यान कशें समजूंक जायत? म्हणटच गाडयेन चडून आपणाशी बस म्हूण ताणें फिलिपा लागीं मागलें. पवित्र पुस्तकांतलो तो वाचतालो तो हो भाग आसलो. मारूंक वता तसल्या ल्हान मेंढऱ्या सारको आपणाक ताचतल्या मुखार ओगीच रावतले शेळये भाशेन ताच्या तोंडांतली जाप. भायस सोडली ना. ताच्या हिणपणान ताची न्हीद करून घेतलो कोण ना जालो. ताचें जिवीत ह्या संवसारांत बेगीनच तोडून काडलें. देखून ताचे पिणकेची खबर कोण सांगूंक शकतलो? तेन्ना त्या इजड्यान फिलिपाक म्हणलें, हो प्रवादी आपणाचेच विशीं वो दुसऱ्या कोणा विशीं उलयता तें तूं म्हाका सांगशी? तेन्ना आपलें तोंड उगडून आनी पवित्र पुस्तकांतलीं तींच उतरां धरून फिलिपान ताका जेजूचो शुभ संदेश परगटलो. फुडें वेता वेता ते उदकाशी पावले आनी हिजड्यान म्हणलें, पळय हांगा थोडें उदक आसा. हांवें पवित्र स्नान घेवंक कसली आडखोल आसा? ताणें गाडी थांबयली आनी ते दोगूय फिलीप आनी इजडो उदकांत देंवले आनी फिलिपान ताका पवित्र स्नान दिलें. उदकांतले वयर सरतच सर्वेस्पराच्या आत्म्यान फिलिपाक उबारून व्हेलो आनी हिजड्यान ताका आनीक पळोवंक ना. आनी सगलो दादोशी जावन ताणें आपलो फुडलो रस्तो धरलो. पूण फिलीप आजोताक पावलो आनी सगल्या नोंगरांनी भोंवून सेजारियाक वचो पर्यान शुभ वर्तमान परगटीत रावलो. देवाचें उतर हें.